कित्या खातीर आयलो गो सांग. अरे ते हेका इलेक्शनाक लागले हां कितें म्हणजे बाउंड्री वाद हांगासर करपा खातीर. हां सो आतां तेंगे बर्थ सर्टिफिकेट मागता पायची. सो ते पायची काय मेळना सद्या आनी जे इलेक्शन ID ते मायचे बी मेळले ते एक्सेप्ट करिना. सो आतां म्हाका तांच्यांनी तुमकां आतां कितें सांगलां. आनी टायम घेवन ते आनी ते सगळे डॉक्युमेंट रेडी कर म्हणटात. सो आतां पळयता मेळटा जाल्यार ते डॉक्युमेंट आनी टायम लागतलो. लास्ट डेट किती सांगला. तसं काय सांगलें काय ना सर. नोटीस दिलेली करायला कितें सांगलें किती बर्थडे विचारले आनी काय ना जालें तुमचें काम. हय जालें म्हणजे बर्थ डेटी खातीर तुमचें पेंडींग दवरलेलें. हय ओके आतां तुमचें काम जालें. जालें नमस्कार. आमी आतां आयिल्ले जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान हांगा SIRचेर जे जितले पेडणे तालुक्यान ना म्हटल्यार 3225 लोक हांगा इन्स्पेक्शनाक येतले तांचे हियरींग जे आसा ते हियरींग चालू आसा. म्हणजे पेडणे तालुक्यान मामलेदार एक आसात आनी दुसरी हे सायडीन जर पळयलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा आनी त्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान सुद्दां मांद्रे आनी पेडणे अशे 2 विभागले गेले वता. एका सायडीन मांद्रेचे SIR चालू आसा तर एका सायडीन पेडण्याचे SIR चालू आसा. SIR म्हळ्यार कितें जे 2002 पासून त्याच्या पयलीं ज्यांचे त्या नांव वोटींग लिस्टान ना तांचे परत व्हेरिफिकेशन काम चालू आसा. ओट चोरी जो प्रकार जो संपूर्ण देशान चालू जाल्लो आसा तेचेच एक भाग म्हणून SIR सरकारान सुरू केलेलो आसा आनी त्या सरकाराच्या कामाचे ह्यो एक उपक्रम आयज सुरू जाल्लो आसा. तो 23 जानेवारी पर्यंत चलतलो आनी तो पर्यंत जितले आमच्या पेडण्या तालुक्यान जे अंदाजे 3250 जे वोटर्स आसा ते हांगा येवन आपले व्हेरिफिकेशन करून मागीरच ते जर त्या फिल्डान जर बसतात जर 2002च्या पयलींच्या वोटींग लिस्टान जर तांचें नांव जर नमूद जावंक शकतात तेंचीच हांगा SIR चालू आसा. आमी डेप्युटी कलेक्टर तशेंच मामलेदार हांकां मेळपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सरकारान एक स्ट्रिक्ट हे दिल्लेलें आसा की तांच्यांनी ताकीद दिल्लेली आसा की तांच्यांनी उलोवप ना खंयच्याच मिडिया कडेन आनी ताच्या खातीर आमी पर्सनली तुमकां सगळ्या जनतेक सांगपाक सोदता की ज्यांचो SIR चालू आसा तांच्यांनी आपले जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डॉक्युमेंट्स ते कन्सर्न ऑफिसर जे मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर आसा तांचे कडेन दिवचे आनी आपले जे नांव जे आसा ते वोटींग लिस्टाचेर वेवस्थीत पद्दतीन घालून घेवचे अशें मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांणी आव्हान केलेलें आसा. आनी ह्यो जो प्रकार जो आसा तो ह्या म्हयन्यान पर्यंत ते काबार जातले. 23 तारीख लास्ट डेट दिल्लेली आसा आनी 23 तारखेच्या उपरांत जर उरलेले आसा जाल्यार सरकार तेचेर डिसिजन घेवन फुडें घेवप की ना हेचेरय डिसिजन फुडें जातली. सो आयज जर पळयशीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणान गर्दी चालू आसा. दोनूय ठिकाणी मामलेदार ऑफिसानय चालू आसा आनी डेप्युटी कलेक्टरानय चालू आसा. सो SIR मोठ्या प्रमाणान संपूर्ण गोव्यान हे आयच्यान काम सुरू जाल्लेलें आसा.